आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। स्वतंत्र दिसा मुख्यमंत्र्यान गोंयान डान्सबाराक मान्यताय दिवचो ना अशें उत्तर दिल्ल्यान कलंगूटच्या आमदारान मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन केले। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इंडिपेंडन्स डेयाचे स्पीचाचेर डायरेक्ट सांगून दिल्ले हा गोंयच्या लोकांक की गव्हर्नमेंट विल नॉट गिव एनी परमिशन्स फॉर डान्स बार्स इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड आय वेलकम दिस स्टेटमेंट। गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेन पत्रकारां खातीर फर्स्ट एड कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले। आपतकालीन काळात दुयेंतीक वांटोवपाक गरजेच्या फर्स्ट एड विशयी EMRI हांच्यांनी मार्गदर्शन केले। हेतून EMRI जी सर्वीस 108 एम्ब्युलन्स सर्वीस जी आसा तांणी हांगा पत्रकारांक मौल्यवान अशें मार्गदर्शन केल्लेलें आसा की फर्स्ट एड इमर्जन्सी काळांत फर्स्ट एड कशी करची, इमर्जन्सी काळांत कशा पद्दतीन केअर घेवची आणि इमर्जन्सी काळांत पेशंटाक वाचोवपा खातीर प्राधान्यान खंयच्यो गोश्टी करच्यो ह्यो आमकां आयच्या ह्या कार्यशाळेंतसून तांच्यांनी सांगल्या। पणजेच्या हेडगेवार विद्यालय आणि कला अकादमीन मेळून संपूर्ण वंदे मातरम गायन सर्त घेतली। ही सर्त शेनवारा जाली। 3 वर्सां सावन ही सर्त आयोजित करतात। अंदू तातूंत गायना सयत निबंध आणि पोस्टर सर्तीचे आयोजन केल्ले। गोंयभरांतल्यान 71 शाळा हे सर्तीक वांटेकार जाल्ल्यो। खरं म्हणजे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायांनी लिहिलेलं वंदे मातरम आपण जे म्हणतो ते फक्त एक कडवं आहे पण ते पूर्ण आहे आणि पूर्ण वंदे मातरम हे बऱ्याच लोकांना माहीत नाही। ते माहीत व्हावं, मुलांकडनं ते पाठ व्हावं या उद्देशानं या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं। राष्ट्रभक्ती प्रेरणा का गान वंदे मातरम अशा प्रकारचं एक गीत आपण म्हणत असतो। मुख्यमंत्र्यान संगीत शिक्षकां खातीर बरी खबर दिल्या। शिक्षक भरती नेमान काय बदल केल्यात आणि रोखडीच हे विशीं जायरात दितले। दिवाळी मेरेन संगीत शिक्षकांची भरती करतले अशें मुख्यमंत्र्यान शेनवारा सांगले। मुख्यमंत्री हेडगेवार विद्यालयाच्या कार्यावळीन उलयतालो। ह्या शिक्षकांच्या पोटान आग म्हणलेली तुवें आणि माथ्यार गंध, ते पोटांतली आग आमी ह्या सरकारा येतकूच बुजोवपाचो प्रयत्न केला। हांवें आतां चवकशी केली इमिजिएटली खंय पावलो काय म्हणून, जाल्यार म्हाका कळ्ळें की शेवटच्या टप्प्यान ताजी RR, कारण सरकार कितेंय करतलो जाल्यार RR नांवाचें प्रकरण पयलें येता। म्हणजे ताजो रिक्रुटमेंट रूल आसचो पडटा। तो रिक्रुटमेंट रूल बऱ्याच जाग्यार अशें आसा परिस्थिती की तांकां धड क्वॉलिफिकेशन ना, वय क्रॉस जाला, त्यामुळे जे कितें मॉडिफिकेशन मॅक्सिमम लोकांक कवर करणारी RR तशी आमी वर्कआउट केल्ली आसा। म्हाका दिसता येणाऱ्या 1 म्हयन्या भितर केन्ना तरी एडवर्टायज जावन पोस्ट भरपाची प्रक्रिया सुरू जातली। मागीर त्या शाळांक ते मनीस दिले वतले, पण तांकां रेग्युलर पगार जो असो बाकीच्या अन्य सरकारी टिचरांक मेळटा तशा प्रकारचो पगार तांकांय चालू जातलो आणि ह्या वर्सान केन्ना तरी दिवाळे पयलीं जावंक जाय ही प्रक्रिया अशी म्हजी अपेक्षा। गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाक लागून आता केपें आणि पारोडेच्या तरणाट्यांक बऱ्या दर्जाचे फुटबॉल प्रशिक्षण मेळटले। GFDCन आपले नवे फुटबॉल उदरगत केंद्र केपेंच्या पॉप जॉन पॉल हायस्कुलान हालींच उक्ते केले। GFDCच्या फुटबॉल उदरगत केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्याक सुमार 200 भुरगे आसले। तातूंतले कांय चले आनी चलया बरे फुटबॉलर जावंक शकतात अशें मत GFDCचो अध्यक्ष डॉक्टर रुफिनो मोंतेरोन उक्तायले। We have appointed already 5 coaches and we will see that we conduct this very well in this area that is a predominantly tribal area. We got quite a good tough boys and girls who are physically tough, whom we expect to become good footballers in the days and in the years to come. आपल्या मतदारसंघातल्यान ब्रुनो कुतिनो वा ब्रह्मानंद शंकवाळकार सारकेले खेळगडे तयार जावंक शकतात अशें केपेंचो आमदार बाबू कवळेकाराक दिसता।
ब्रह्मानंद सांकवाळकर आणि आमचो जो ब्रुनो कुतिन्हो हाजे भाशेन जर भुरगे आमचे अनेक तयार जातले जाल्यार अशे पद्दतीचे कोचिंग कॅम्पाची अत्यंत गरज आसा आणि हे आज आमच्या मतदारसंघात सुरवात जाता. म्हणजे मतदारसंघात पॉप जना बरोबरच आवेडे गांवांत 2 कडेन हे सुरवात जाता. रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.